केंद्र सरकारान 11वी पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत प्रादेशिक न्याय विषयक विज्ञान प्रयोगशाळा आणि उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर प्रत्येकी एक जिल्लो मोबायल न्याय विषयक युनिट उबारपा खातीर 10 करोड मंजूर केले। तातूंतले 1 करोड जिल्लो मोबायल न्याय विषयक युनिटा खातीर राखीव दवरल्या। केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयान 2011 4.7 करोड राज्याक मंजूर केले। ते प्रमाण गोंयांत सध्या गुन्यांव देखावो संच आणि हेर सुविधा असलेली 2 जिल्लो मोबायल न्याय विषयक युनिट विकत घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिल्या। आज हे 2 फॉरेन्सिक लॅब जी आमची येवपाची आसा तातूंत 2 डिस्ट्रिक्ट फॉरेन्सिक व्हेकल्स ॲड जाल्यात। ह्या युनिटांचेर सुमार 64.91 लाख खर्च केला। ह्या युनिटांचेर वैज्ञानिक कर्मचारी आणि फिंगरप्रिंट तज्ञ उपलब्ध असतले। जो मेरेन नियमितरित्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक जायना तो मेरेन FSL आणि FPB हांचे कर्मचारी ह्या युनिटाचेर काम पळयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला। We are in the process of recruitment also. Yes, we are just waiting for recruitment to be over. सारा सामान आ गया. We will be able to inaugurate it before March. आमकां बेगिनात बेगीन करपाचें आसा। This is a part of that. What is the cost of these 2 vehicles? 64 lakhs. This is 64 lakhs. दोनों का. A very heavy camera. By March will be inaugurated. The other one by March. चेन्नईच्या क्विक सॉफ्ट सॉल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड हांणी ही दोनूय मोबायल व्हॅन गोंयाक वितरीत केल्या। तशेंच दोनूय व्हॅनींची गोंय येरादारी संचालनालयात नोंद जाल्या। ह्या व्हॅनींक लागून गुन्यांवाची चौकशीची गती वाडटली आणि चौकशी खातीर लागपी वेळ कमी जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां। There are 21 different kits. म्हणजे क्रायम सिनाचेर किट, क्रायम सीन किट, फिंगरप्रिंट रेकॉर्डिंग किट, चान्स प्रिंट डेव्हलपिंग किट, इलेक्ट्रोस्टॅटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग किट, ब्लड डिटेक्शन किट, सीमेन डिटेक्शन किट, नॅर्कोटिक्स ड्रग्स डिटेक्शन किट्स, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन किट, फॉरेन्सिक लाईट सोर्स, सर्च लाईट्स, डिजिटल SLR कॅमेरा, डिजिटल व्हिडिओ कॅमेरा, फॉरेन्सिक सायन्स एन्सायक्लोपिडिया अशी देर आर ओव्हर 21 नंबर ऑफ किट्स। एखादो खंयची आजनेरी जाली गाडी थंय पावली, 2 गाडयो आसात ह्यो, 2 डिस्ट्रिक्टांक 2 गाडयो थंय जाग्यार गेले की डिटेक्शनाक क्रायम डिटेक्शनाक सोंपें पडटा। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली।